आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्लास्कटा हांगा निशेध करपी पार्सेकर फूड सुविधेची पळोवणी करून आंदोलन करपी गांवकारांक मेळ्ळे। कारखानो बेकायदेशीर रितीन चलता असो आरोप करून ताच्या मालकान गांवांतल्या लोकांची घरां बेकायदेशीर आसात अशी कागाळ केल्ल्याचो आरोप तांणी केला। खंयचेय घर मोडले जाल्यार कारखानो गांवांतल्यान काडटले अशी शिटकावणी विजय सरदेसाय हांणी दिल्या। तशेंच गांवच्या लोकांच्या निशेधाक आदार दिवपाची खात्री करून दिल्या। RDX गोवा खातीर विदिता प्रभू। हांवें वचून म्हज्या दोळ्यान पळयलें तें अशें दिसता की एक सेकंड ग्रेड इंटरमिजिएट कितें तरी एक वेवस्था केल्या जंय ETP आसा तो ETP सो दिसना। बेजिकली जमीन सवाय मेळ्ळ्या वो सरकाराचे जमीन केला कितें केलां तें हांव एक्झॅक्ट डिटेल नको, आय विल गो इन टू दॅट। पुणून गांव सवाय जमीन सवाय वचलें। दर्या चिकन मिल करूंक जाय ओ एनी वेस्ट ट्रिटमेंट जावपाक जाय जाल्यार ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यो स्ट्रिक्ट गायडलायन्स आहा। एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट सारको चलपाक जाय आनी तें उदक डिस्चार्ज आहा तें ड्रिंकींग वॉटर सोर्साचे लागीं आसूंक जायना। हे क्लियर गायडलायन्स आहात। सो जंय चिकन प्रोडक्शन जाता थंय चिकन मिल जातलीच, पूण गोंयांत चिकन प्रोडक्शन जायना। गोंयांत आमी मॅक्झिमम चिकन जे खाता तें इम्पोर्टेड चिकन आसता। इम्पोर्ट म्हळ्यार तामिळनाडूच्यान नाजाल्यार कर्नाटकाच्यान येता। सो चिकन मिल थंयच जाता। फाल्यां नुस्तें जर गोंयांत प्रोड्यूस जाता जाल्यार गोंयांत फीश मिल जातली, तातूंत व्हडलें अजाप न्ही। पूण तें करतना ताका गायडलायन्स आहात, त्यो गायडलायन्स फॉलो करूंक जाय। आमी जर विकसीत भारत स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर खबऱ्यो उलयता जाल्यार हांगा गायडलायन्स पोल्युशनाच्यो स्ट्रिक्ट आसपाक जाय, नाजाल्यार पूर्ण गांव पोल्यूट जावंक शकता आनी हें जावचें न्ही। म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आनीक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान खंयचे जमनीचेर कोण करता हे दोळे उगडे दवरूंक जाय। हे सरकार जर फितूर जावन दवरना जाल्यार नवो सरकार हाजेर सारके गायडलायन्स करतलो हे हांव उतर। विजय बाब, खंय तरी आपूण इल्लिगल करता तें लिपोवपाक गांवच्या लोकांची घरां डेमोलिशनाक घालप हें योग्य? गांवच्या लोकांची घरां डेमोलिशनाक कोणाचो बापूय घालूंक शकना। आज म्हजें घर म्हणटा तें आयलां। म्हजें घर म्हणटा कोणा खातीर? गोंयकारां खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर तें? गांवच्या लोकांचें एक डेमोलिशन जावपाचो विचार पसून सरकाराचे तकलेन येवचो ना हें हांव तुका सांगता। जर तांचेर कितें एक्शन जाली जाल्यार हे प्लांट आमी रातयांत नाच करूंक शकता, गांवाकूच घेवन बरोबर। इतलें हांव तुका उतर दिलें। हें करपाची आमकां कॅपेसिटी आहा। गांवाक जर प्लांट येवन गांव भायर उडयता जाल्यार गांव प्लांटाक भायर उडोवंक शकता, हें आमकां पूर्णपणान खात्री आहा। तितले तरी गोंयकार न्हिदून ना, तितले गोंयकार सुशेगाद ना। सर, गांवच्या लोकांचेर केसी घातल्या तेणें? केसी घालून त्यो केसी सगळ्यो विड्रॉ करपाक वयतले। हे एसेंब्लीन हांव काडटा इश्यू। पोल्युशनाचे प्रदुशणाचे विरोधान उलयलो जाल्यार जर केस जाता, रस्त्यार खड्डे पडले म्हणून सांगलें जाल्यार केस जाता, जाल्यार लोकशाय आनी खंय उरल्या? गोंयचे जनतेन दोळे उगडे करचे आनी कितें करूंक जाय तें करचें।